सायक्लोन येयलो तेन्ना 8 दीस रिस्टोर करपाक लागले लायटीचे, पूण आतां तुमी अंडरग्राउंड ऑलमोस्ट रिस्टोर सगळे लायटी 100% रिस्टोर करपाक बट बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग तेज्या खातीर जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तुमचो येयलोच ना. केन्ना जावपाचें अंडरग्राउंड केबलिंग? इट इज पेंडिंग फायनान्शियल अप्रुवल. हेका लागून कोविड सेकंड वेवा खातीर तें काम उरलां. अशें ना की आमी प्रयत्न करूं ना टू गेट दॅट फायल अप्रुवल. सगळे प्रोसिजर जाला. टेंडर प्रोसेसाक लागून ती फायल उरल्या. ती फायल आसा फायनान्सान आसा. इन ऑर्डर टू नॉट फॉर इट टू गेट रिजेक्टेड वी हॅव केप्ट इट ऑन होल्ड. जशें सिच्युएशन आमचे इम्प्रूव जाता तशें आमी तें काम घेवंक शकता. परत तें काम घेतना भरपूर त्रास आसतले लोकांक. सो अशें ना की काम जालें तें अंडरग्राउंड अशेंच जावचें ना. परत ते रस्ते फुटतले, परत डॅमेज आसतले, लोकांक त्रास जातले. सो सगळें पळोवनूच आमी काम करचें पडटलें. इट इज 11 kVA प्लस 9 kVA 2 अंडरग्राउंड लायन्स वेल्यू. जशें आमी बाजारांत फाटीं चालू केल्ले तशेंच तें आख्खें म्हापशा फूल कंप्लीट जातलें विथ रिगार्ड्स टू पावर.